सो मॅडम आता तुमचे घर पयलें हय. म्हणजे ल्हानपणापासून आमी अशें जशें हांवें म्हटलें की वडा कडेन येयलें म्हटल्यार एक वड आमकां दिसतालो सदांच आनी एक ल्हानपणांत आमकां सांगप की हें वर्षा उजगांवकरांचें घर म्हणून. पूण फायनली आयज हांवें पयलें सगळें तुमी आमकां दाखयलें. घरा पासूनच सुरवात करया मॅडम. कितें यादी आसा आनी आयज तुमी जेन्ना उजगांवां येता तेन्ना कितलो सिग्निफिकन्स आहा ह्या घराक तुमच्या मनान? सिग्निफिकंट म्हणजे म्हजें अस्तित्व जें आसा तें घरा पासून आसा. आणि कितें म्हणटा तो हो जो वड आसा इतल्या वर्सां पयलींचो, म्हणजे तो एका भुतकाळान आपल्याक व्हरता. ताका बारजन म्हणटात ह्या वाड्याक. खरें ते 12 जण, पूण ते बारजण, ताजो अपभ्रंश जावन ते बारजण अशें जाला. तर ते बारजण आनी हे वडाचें झाड हे सामकें लँडमार्क आशिल्लो आमच्या घराचो. अड्रेस सांगतली जाल्यार आतां कशें तुमचे कडेन गुगल मॅप आसता, तर पयलीं पासून आमचो अड्रेस हो गुगल मॅप आमचो. तर ताचेर कोणाकय कोण चुकूंक शकना. म्हणजे वडाचें झाड तें आसा, ताच्या समोर आसा तें म्हजें घर. तर म्हाका ह्यो सगळ्यो यादी आसा. आनी हे आमच्या घराक आतां म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका दिसता 101 वर्सां जालीं. म्हणजे एक सँक्चुरी पार केल्या. तर हें एक एन्शंट अशें घर जालें. आमचेंच न्ही, म्हाका दिसता उजगांवकारांचीं हांगा 4 घरां आसात. म्हणजे वाड्यार उजगांवच्या वेगवेगळ्या वाड्यांचेर. देवूळ वाड्याचे थंय उजगांवकारांची 2 घरां आसात. भास्करबाब उजगांवकर आणि त्यांचे ते सकयल दुसरे उजगांवकर आसात ते तुमचेच वारशी आमचे ते दायजी. तर तांची सगळ्याची घरां. तर ह्यो सगळ्यो यादी इतल्यो एकठांय जातात की खंयच्यान सुरवात करप, खंयच्यान हें करप म्हाका कांयच कळना. पूण म्हाका इतली याद जाता की पापा म्हजो मिनिस्टर आशिल्लो, स्वर्गीय अच्युतराव उजगांवकर. म्हणजे गोंय स्वतंत्र जाल्ल्या पासून तो राजकारणांतच गेलो. भाऊसाहेब बांदोडकरान ताका राजकारणांत हाडलो. पूण त्या खातीर आमी कॅपिटलानूच रावलीं, आमी पणजेनूच रावलीं, कित्याक ताका ती गरज आशिल्ली, पॉलिटिक्सान तो आशिल्ल्या कारणान. पूण म्हजें मन सगळें आसा तें हो जिव्हाळ्याचें स्थान म्हजें उजगांव. तर म्हजें मन सगळें हांगाच आसतालें. केन्ना सुटयो पडटल्यो मे म्हयन्याच्यो, केन्ना दिवाळेच्यो सुटयो पडटल्यो आनी हांव हांगा येवन रावतलें. म्हजो आजो जो आसा काशिनाथ उजगांवकर, तो म्हज्या बापाचो बापूय. तो म्हणजे तो आमचो तो मोठो पुरुश जालो. ताजे पयलींचीच ती हिस्ट्री सगळें, तो मोठी फॅमिली ट्री आसा. पूण काशिनाथ उजगांवकर हो आमचो ओरिजिनल, म्हणजे तुमचो एक कितें एक पुरुश घराचो. ताका आमी बाप्पा म्हणटालीं. आनी बाप्पाचें म्हजेर खूब प्रेम, कित्याक हांव पयलें नात. म्हज्या व्हडल्या चल्याची चली. ते विशेष कौतुक आणि लाड. सामकें लाड. आनी तर म्हजे काका नंदकिशोर उजगांवकर, नंतर मोहन उजगांवकर, सुरेश उजगांवकर, हे म्हजे काका. आनी 2 आत्या म्हज्यो. त्या दोन्ही आत्यांचें लग्न घाटार जाल्लें, बेळगांव आनी सुपा. आतां सुपा ना, आतां रामनगर. तर आमी बेळगांवां वतालीं. तर त्यो सगळ्यो यादी येतात म्हाका. आनी दुसरें म्हणजे काशिनाथ उजगांवकर, जो बाप्पा म्हजो आजो, ताजो सख्खो भाव जो आसा तो गोपाळ उजगांवकर म्हणून. तांचें घरय बी कुशीन. पूण मूळ जें घर आसा तें पयलें हेच बांदून जालें. आनी ताज्या नंतर तांणी तें वाडयलें बी. आनी तांचे ते बरेच म्हणजे चुलत भाव तुषार उजगांवकर, रंगनाथ उजगांवकर, ते बी फामील वाडटा तशें एक हय. तर ते आसतालेच. आनी जेन्ना आमी गणपतीक आनी दिवाळेक हांगा येतालीं तेन्ना म्हज्या बाप्पाक जाय आशिल्लें की तो सदांच म्हणटालो पापाक म्हज्या, आरे ताका रावनी रे, तूं ताका कित्याक भरता? तर पापा म्हणटालो चला जालें, दिवाळी जाली, चला घरा या. हांव रडटालें ताज्या फाटल्यान वचून की म्हाका हांगा रावूं जाय. मागीर म्हजो बाप्पा फुडें येतालो. तो म्हणटालो तूं ताका कित्याक व्हरता, तूं ताका हांगाच दवर. आनी बाय, म्हणजे म्हज्या बापायची आवय, बाय आनी बाप्पाच्या आजी म्हणजे हांगची आजी बापाय कडली. तर ती बाय सुद्दां खूबच रत्नाक्का म्हणटाली ताका सगळी. ती नाडकर्ण्यान तिच्या आजोळ, म्हणजे म्हज्या बापाच्या आजोळ नाडकर्णी म्हणजे सांखळेक. तर थंय म्हाका व्हरताली. तर ते कितें आसा, बाय आनी बाप्पा म्हजी सामकी लागीं आशिल्लीं. आनी तांचे कडेन हांव हक्कान सामकें सगळें उलयतालें. पापाचो म्हाका खूब वचक दिसतालो. तर म्हाका उजगांव म्हणजे तेन्ना सुटी याद जाता. दिवाळेची सुटी, गणपतीची सुटी आनी कालो उजगांवचो. हे म्हाका सामकें एकदम म्हणजे हय, म्हणजे तकली अजून आहा खबर आसा ल्हानपणांतल्यो यादी इम्प्रेशन. केन्ना आय यूज टू लूक फॉरवर्ड म्हणटा तशें काल्याक, सामकें काल्याक वचप, काल्याची नाटकां पळोवप. कित्याक म्हजो अभिनयान म्हाका रुची आसताली. त्या खातीर काल्यान ते जे नट आसताले तेन्ना ते खूब अशे रंगून बी. दशावतारी कालो जाता मोचे वाडकर बी. मोचे वाडकर हय. आनी तेन्ना ते अशे नाटकान काम करताले तेन्ना म्हणजे तेन्ना जागो पकडूंक सगळीं वतालीं थंय.
आणि थंय म्हणजे न्हिदपाकच जवळ 4 वरांपर्यंत ती नाटकां चालप संगीत आणि तेन्ना ते पयलीं अशी सामकी टवटवीत जावन सगळे बसताले आनी मागीर हळू हळू मानो मोडटाल्यो अश्यो 12-1 तेन्ना ते नट आपले व्हडल्या व्हडल्यान लायनी उलयताले आपल्यो पूण आमी न्हिदतालीं सगळीं म्हणजे न्हिदपाकच सगळे वताले तर अशा तरेन कालो जातालो पूण ते खाजे खावप रेवड्यो खावप वातावरण सगळें वातावरण तर अजून म्हाका त्यो उसगांवच्यो यादी आसात नंतर नरकासुराची हांगच्यान मिरवणूक वचप नरकासूर म्हळ्यार म्हाका भयंकर इतलो भंय दिसतालो ते जे वाजताले ताजे ते तो ढोल आनी हे आनी तो असो मोटरसायकलीचेर घालून ताजी अशी वरात काडली वताली आनी तेन्ना म्हजी काकी म्हणटाली पळय नरकासूर आयलो तूं बेगीन न्हीद अशें बी तर ते त्यो सगळ्यो यादी येतात मॅडम तुमचे मूळ करियर क्षेत्र म्हणजे अभिनय हय सो म्हणजे तुम्ही खूप इंटरव्ह्यू दिल्या म्हणजे आम्ही तरी आता पूण तुम्ही खूप अशो व्हडल्या व्हडल्या चॅनलाक इंटरव्ह्यू दिल्या आम्ही ऐकले पूण तरी सुद्दां म्हाका विचारपा जाय म्हणून हांव विचारता कशी सुरवात जाली अभिनयाची म्हाका दिसता हांगच्यानूच सुरवात जाली आसतली जो कितें अभिनयाचे गूण म्हज्यान आयले ते हांगच्यानच आयले ह्या मातयेंतल्यान तेंच हांव सांगता न्ही ते काल्याक बी जे नट पळयताले हांव म्हाका अशें दिसतालें म्हाका थंय रावंक जाय म्हाका त्या स्टेजीर काम करूं जाय आय वॉन्ट टू बी देर अशें म्हाका दिसतालें तेन्ना सुद्दां केन्ना तुम्ही सांगलें की बाबा म्हाका घरान खास करून तुमच्या बाबांक म्हाका जर जितलें खबर आसा तितलें की तुमचे बाबा एक सामके स्ट्रिक्ट आतां कितलें खबर खरें म्हाका खबर ना तें तुमीच सांगपाक शकता आनी तेंचो तो पेहराव तेंची वागणूक स्वभाव सुद्दां एक स्ट्रिक्टनेस म्हणटा तसो आसताच न्ही तो घरान सो मागीर हें फील्ड म्हाका दिसता त्या वेळार सुद्दां एक अजाप कशें जातलें सगळ्यांकूच की वर्षा उजगांवकर म्हणजे तुमी हो मार्ग किंवा हें करियर निवडटा म्हणून सो ती कितें चॅलेंज बी आशिल्ली कन्विन्स करप पडटालें किंवा अशें बी हय म्हाका तें चॅलेंजींग दिसतालें तेन्ना कित्याक म्हजो केन्ना कितें आसा पयलींचो जो काळ आशिल्लो तो वेगळो आसतालो आतां कशी चलयो किंवा चले आपल्या आवय बापाय बरोबर एकदम फ्री असतात तांकां ते मित्रशे दिसतात तशी परिस्थिती पयलीं नाशिल्ली बापूय हो बापूय आवय ही आवय पूण बापूय चड करून म्हणजे असो स्ट्रिक्ट जाचे कडेन आपूण नजरेक नजर घालून उलोवंक शकना असो आणि म्हजो बापा तर खूबच स्ट्रिक्ट म्हणजे ताणें अशें की चलयांनीच न्ही भुरग्यांनी अमूक एका शिस्तीन रावंक जाय तांणी व्हडल्यान उलोवं नये तांणी मातशें आवाज मोठो जालो की व्हडल्यान तो करतालो कोणाचो आवाज जालो व्हडल्यान त्या खातीर हांव सगळें म्हजें उलोवप बी एकदम हळू सामकें कितें सांगतलें जाल्यार हांव म्हज्या आवयक सांगतालें की पापाक अमूक अशें अशें सांग किंवा बापाक सांगतालें किंवा बायक सांगतालें की पापा कडल्यान म्हाका अमूक अमूक गोश्ट जाय ती चड लागींची आशिल्ली ती म्हाका चड लागीं दिसताली पापा कडेन म्हाका आनी पापा म्हजो पॉलिटिशियन आशिल्ले कारणान तो खूब दौरे करतालो आनी आमी आल्तिनार रावतालीं आतां ज्या CM ज्या बंगल्यान रावतात थंय आमी रावतालीं महालक्ष्मी न्हय महालक्ष्मीन थंय पापा रावताले हय पापा रावतालो आतां तो कसो फक्त CMाकच दिल्लो वता त्या खातीर अशें सांगप की म्हाका अभिनयान रुची आसा म्हणजे पापान केन्ना येवजूकच नासतलें की म्हाका अभिनयान कितें रुची आसतली आनी रुची आसप बरें आसा पूण तातूंत एक करियर करूं जाय हें करियर करप एक गोश्टच वेगळी आशिल्ली तेन्ना कितें कोणीय करियर म्हणजे एक दोतोर जातलो इंजिनियर जातलो लॉयर जातलो म्हळ्यार अभिनय म्हणजे कितें अभिनय करून सोदता ते बी हिरोईन अशें त्या काळान म्हणजे हय एकदां म्हज्या आवय कडेन कोण मैत्रीण आयिल्ली कोण तरी च्याक तर ताणें सांगलें वर्षा 10वी नंतर कितें करता म्हज्या मान सांगलें ते हिरोईन जावंक सोदता हिरोईन तूं हिरोईन जावंक सोदता अशें म्हणजे दीस वॉज अ रिएक्शन त्या काळान तुच्छ लेखप किंवा एक वेगळे नजरेन पळोवप तुच्छ अशें म्हणूं येना पूण थोडे मातशे आउट ऑफ द बॉक्स हय आउट ऑफ द बॉक्स म्हणूं येता हय म्हणजे इट वॉज अनथॉट ऑफ म्हणजे कोणें येवजूकूच ना की अशें हांव वर्षा हें जातलें किंवा तांकां अशें दिसता आसतलें की ते हौशी कलाकार इतले पुरते उरतले ते अशें थोडे दीस मातशें एक हाजे स्टेजीर काम केलें मागीर हौस भागली मागीर लग्न जालें संवसार केलो वगैरे अशी अपेक्षा सगळ्यांची आनी तातूंत कांय चूक ना ती प्रत्येक चलये कडेन किंवा चल्या कडेन अशीच अपेक्षा आसता न्ही पूण म्हाका तें करियर करूं जाय आशिल्लें म्हाका स्वप्न दिसतालें की हांव मुंबय वतलें कित्याक तेन्ना हेडक्वॉर्टर खंयचें मराठी सिनेमाचो एक कोल्हापूर मुंबय आणि मुंबयच म्हणजे तुमकां मेजर पर्यायच नाशिल्लो तर कला अकादमी जी आसा गोंयची ती म्हाका खूपच गाजता तो वेगळो विशय हय सांगा तुम्ही तो एक राजकारणाचो विशय आसूंक शकता पूण म्हजो कलेचो विशय आशिल्ल्या कारणान कला अकादमी जी आसा ती आमच्या सारक्या जी त्या वेळेला होतकरू जे अभिनय करपी अभिनीत हे करपी तांकां ती खूब बरी पडली कला अकादमी आणि ती सुरू कोणे केली ते स्वर्गीय दामू केंकरे हो ताजो एक शिल्पकार तर तेन्ना म्हाका कला अकादमीन आमी खूब नाटकां केली आनी कला शुक्लेंदू नांवाची एक संस्था आसा गोंयान जाचे सामके फावंडर मेंबर म्हणटा तशे डॉक्टर अजय वैद्य डॉक्टर अभय वैद्य
नंतर डॉक्टर विजय थळी हे ताजे फावंडर मेंबर, आणि सुखटणकर म्हणून आशिल्ले ते फावंडर मेंबर. तर ताणी आतां आय थिंक ही इज नो मोर. तर त्या काळान ताणी म्हाका खूब असो म्हणजे म्हजी माँ जी आसा म्हणजे आवय ताजे कडेन हांव खूब अशें हें करतालें म्हणजे शी वॉज माय कॉन्फिडंट. म्हणजे ताका सांगप की म्हाका अशें जाय म्हाका तशें जाय. तर म्हजी मान म्हणलें बरें आसा हांव. मागीर ताणें म्हाका बालनाट्यान घालपाक सुरवात केली. तर बालनाट्य हांवें केली कला शिवलिंदोरी बरोबर. आणि फुडें वचून मागीर हांव हिरोइनीची काम केलें. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हाजें अंधार माझा सोबती, रत्नाकर मतकरीचे महापूर सतीश आळेकराचें, किंवा विवा शिरवाडकरांचे एक होती वाघीण, आणि महापूर आणि अंधार माझा सोबती हातून म्हाका मेडल्सां बी मेळ्ळी. तर म्हणजे कला शुक्लेंद्र खातीरूच कामां केली तुम्ही. हय कला शिकलें. अमेचर्स नाट्य सर्ती जातात त्यो, नाट्य सर्ती जातात त्यो कलाक्रमी अगट बी त्यो. अगटान हांवें हें केलें. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे बरीच चर्चा जावं लागली गोंयान बी की वर्षा उसगांवकर बरें काम करता, हें करता. पेपरार बी बरोवन आयलें तेन्ना म्हाका ताजें अप्रूप की पेपरार म्हजें नांव आयलें बी म्हणजे खूब मोठी गोश्ट अशें. म्हणजे ताजी कात्रणां काडून दवरप, फायल करप अशें बी. तर मागीर आणि अशें करता करता म्हाका अशें दिसलें की आतां हांव हांगाच कितले दीस काम करतलें. आय वॉन्ट अ बिगर ऑडियन्स. जाताच तें प्रत्येक कलाकाराक जाता की तुका कलाकार आणि म्हाका स्क्रिनार काम करपाचें आशिल्लें. म्हाका सिल्वर स्क्रीन म्हाका खुणायतालो. हय खुणायतालो. आणि म्हाका अशें दिसता लागलें हांवें सिल्वर स्क्रिनाचेर वचूंकूच जाय. आणि मागीर एक एक करून म्हज्या आय वॉज लकी की दामू केंकऱ्या खातीर हांव फुडें आयलें आनी ताणें म्हाका कार्टी प्रेमात पडली ह्या नाटकान घेतलें. आणि कार्टी प्रेमात पडली खातीर म्हाका ब्रह्मचारी नाटक मेळ्ळें. ब्रह्मचारी पासून म्हाका गम्मत जम्मत मेळ्ळो सिनेमा जो सचिनान डिरेक्ट केल्लो. त्या खातीर एकार एक अशें जायत रावलें. मागीर आमी ते सगळें पळयलां तुमचें. हय तें सगळें जालें. पूण मूळ म्हणजे म्हजें ल्हानपण जें आसा तें हांगा सामकें. आनी तुळशीचें लग्न बी जातालें. ही फाटल्यान तुमी तुळस हांगा पळयतात थंय तुळशीचें लग्न जातालें. मागीर हांगा पोरसूं आसतालें फाटल्यान. थंय मागीर घोटां बी जमवप, ती खावप. टिपिकल सगळें आमी ल्हानपणान जें केलां सगळें तुम्ही केलें. आणि म्हजो जो सुरेश काका आशिल्लो ताका झाडाची खूब आवड आशिल्ली. ताणें हांगा खूब झाडां लायिल्लीं. एक दीस हांवें ती सगळीं काडलीं बी. आणि मागीर ताणें म्हाका खूब तापयलें. आणि म्हज्या काकाक हांव खूब भितालें. तातूंत नंदकाका जो आशिल्लो तो खूब मायल्ड म्हणजे तो म्हाका खूब उपुरबाय करतालो. ताजो म्हाका भंय दिसनाशिल्लो. पूण मोहन काका आनी सुरेश काका हांचो म्हाका खूब भंय दिसतालो. ते अशें म्हणजे कितें चल्लां, तूं अभ्यास बरो चल्ला काय ना, तूं अभ्यासाच्यो बी गोश्टी करता म्हाका भंय दिसतालो. कित्याक मॅथमॅटिक्स हो म्हजो सामको वीक विशय आशिल्लो. फिजिक्स केमिस्ट्री म्हजें केन्ना जमुना. म्हाका आवडतो विशय आशिल्लो म्हजो इतिहास, हिस्ट्री, नंतर भाशा, लँग्वेज म्हाका खूब आवडटाली. आणि म्हाका खूब आनंद जाता की म्हज्या पापान म्हाका इयत्ता 1 ते 4 मराठीन शिकयलें. त्या उसगांव शिक्षण तुमचें खंय जालें? म्हजें शिक्षण जालें मुष्टिफंड संस्थेन. हय पणजे. आणि मागीर 4थी मराठी तुम्ही. हय मराठी शुद्ध. आणि आग्रहान वडिलांच्या आग्रहान. हय हय सामकें. म्हाका तेन्ना काय म्हणजे इंग्लीश एकय विशय नासतालो आमकां. म्हणजे इंग्लिशीची ओळख म्हाका जाली ती फक्त 5th स्टँडर्डान पिपल्स हायस्कुलान. तर म्हजो पापा सुद्दां पिपल्स हायस्कुलाचो एक्स स्टुडंट आनी इनफॅक्ट ही वॉज अ टीचर देर. त्या खातीर हें सगळें जालें. पूण उसगांवच्या आनी हांगा समोर जें आसा न्ही थंय एक मायनींग तेन्ना खूब जोरान चलतालें. तेन्ना ते सगळें हांगा वजन कांटो आसतालो हांगा. ताका आमी कांटो म्हणटालीं, काट्यार अशें. म्हणजे एक बार्जन किंवा काट्यार अशें. तर तो हांगा ते सगळें वजन करपाक येताले. तर हांगा इतली तांबडी माती जमा जाताली म्हणजे हांगा उसगांवां येतकीर सामको धुल्ल आसतालो खूब. पूण तें म्हाका इतलें आवडटालें तें वातावरण. म्हणजे ह्या वातावरणान हांव खूब रमतालें. आणि कितें आशिल्लें आमच्या घरान हांव सगळ्यान व्हडलें म्हणजे ल्हान ल्हान भुरगीं नासतालीं. ती खेळपाक हांव ते शेजारा आमच्या दुसऱ्या काका बरोबर वतालें. म्हणजे जे गोपाळ बाब उसगांवकर आसात तांचे जे भुरगे आसा सगळे भाऊ आतां ना ते सगळे. कांतू म्हणून उसगांवकर, ते तुषाराचे आतां जे चॅरमॅन आसात सर्वोदयाचे हाजे ते ताजे. आणि सर्वोदय हायस्कूल हें आज हांवें ताका भेट दिली. हें एक जिव्हाळ्याचो स्थान. कित्याक पापान तेन्ना जीव ओतून तयार केल्ली वास्तू किंवा एक संकल्पना आशिल्ल्या कारणान बऱ्योच गोश्टी सोप्यो जाल्ल्यो. म्हणजे इतल्यो सोप्यो न्ही पूण तरी सुद्दां एक सरकारान आसतकीर मातशें बरें पडटा. पण जाता मातशें सोंपें जाता. तर त्या खातीर सर्वोदय शिक्षण संस्था तेन्ना स्थापना जाली. आणि तेन्ना पापा म्हणजे अच्युतराव उसगांवकर, तशेंच नंदकिशोर उसगांवकर, मोहन उसगांवकर हांणी मेळून ती संस्था स्थापन केली. आणि अजून लोक आशिल्ले उसगांवचे ज्यांची सगळ्यांची नांवां आतां म्हाका पाठ ना. पुराव्यांक घेवन ती संस्था उबारली तांणी. हय
आणि त्याच्यानंतर आणि ते अजून चालू असा. इनफॅक्ट ताज्या आता इथले तो वटवृक्ष झाला अशें म्हणजे हरकत ना म्हणपाक. एक इवलचे रोप लावी येले द्वारी तयाचा वेलू गेला गगनावरी. अजून तो गगनाचेर वचपाचो आसा पूण तरी सुद्धा ते एक ल्हान रोपटे लायिल्ले त्या दिशेन प्रवास चालू आणि ताका म्हाका अशें दिसता की गिरीश उसगांवकर जो आसा नंदकिशोराचो चलो तो आपले सगळो व्याप सांबाळून तो स्वताचे पयशे घालून सुद्धा हांगा काम करतात सगळे. आणि अर्थात MRF सारखे संस्था आसा किंवा PNG सारखी हांणी सुद्धा खूप हातभार लायिल्लो आसा शाळेक. आणि तशेंच तुषार उसगांवकर जे गोपाळ बाब उसगांवकर हांचे नातू ताणी सुद्धा तो आतां चॅरमॅन आसा, गिरीश सेक्रेटरी आसा. तर आज हांवें ताका भेट दिली इतल्या वर्सां नंतर, म्हाका दिसता 40 वर्सां नंतर. तर ह्यो सगळ्यो यादी उसगांवच्यो म्हाका खूब आसात. मॅडम आतां तुमी इतलें करियर केलें, सक्सेस तुमकां मेळ्ळें, कितें अशें रिग्रेट बीन आसा काय ना? रिग्रेट एक आसा की हांवें शास्त्रीय संगीत फुडें कंटिन्यू करूंक जाय आशिल्लें, शास्त्रीय नृत्य फुडें चलोवंक जाय आशिल्लें. तर तें थोडो रिग्रेट आसा. म्हाका अशें दिसता की आज जर हांवें शास्त्रीय नृत्य म्हजें चालू दवरिल्लें, कथ्थक शिकतालें हांव तेन्ना, आणि किंवा हांव शास्त्रीय गायन चालू दवरिल्लें, पंडित सुधाकर करंदीकर म्हजे गुरू, जाल्यार आज हांव स्वतंत्र गायनाचे थंय म्हणजे हें करूंक शकतलें आशिल्लें. म्हणजे कार्यक्रम स्वतंत्र गायनाचे, म्हणजे एक शास्त्रीय किंवा उपशास्त्रीय, हय, एक शास्त्रीय शुद्ध गायक किंवा उपशास्त्रीय हांव आज एक कॉन्फिडन्सान हांव गावंक शकतलें आशिल्लें. ही तुमची ल्हानपणांतल्यानूच आवड न्ही गायनाची? हय, म्हजी ल्हानपणांतल्यानच आवड. ते सदांच एक ही खंत उक्ता जोपासली हांवें. फुडें चड ताका आकार दिवपाक मेळूना. हय, ताका शकूना हांव आकार दिवंक. पूण आतां हांव शास्त्रीय गायन शिकता परत एकदां. म्हणजे इट इज बेटर लेट दॅन नेवर. आतां हांव स्वताच्या आनंदा खातीर शिकता. हांवें शास्त्रीय नृत्याचे सुद्दां जॉयन मदीं मदीं हांव वतां कथ्थक शिकपाक सुद्दां. पंडीत बिरजू महाराजाची एक शिष्य आसा चौधरी म्हणून, तांचे कडेन हांव वतां अधून मधून. तर ते तो कित्याक हांव एक नृत्यांगना, म्हाका एक नृत्य कौशल आशिल्लें म्हज्यान, आणि म्हजे बरींच नृत्यां जीं आसात हाजेर सिल्वर स्क्रिनाचेर ती गाजिल्लीं आसात. मनमोहना तूं राजसा स्वप्नातला, किंवा मला परीचे पंख मिळाले, किंवा हय बीन बजाता जा सपेरे बीन बजाता जा, दूध का कर्ज सिनेमांतले, शिकारी सिनेमान आसा. प्रत्येक हातून म्हाका नृत्य आसतलेंच म्हणजे. आणि तेन्ना नृत्य प्रधान खूब गाणी म्हाका मेळ्ळी. तर खंत दिसता ही की हांवें शास्त्रीय गायन करूं जाय आशिल्लें. तें केल्लें जाल्यार आज वेगळो एक आयाम मेळटलो आशिल्लो, एक वेगळो कॅनवस, एक नवी एक वळख किंवा एक ताका पैलू म्हणूं येता. पैलू करेक्ट तुमकां आनी भितर एड ऑन करपाचो तुमच्या व्यक्तिमत्वान. म्हाका अशें दिसता तो पैलू मातसो हे. आतां जरी हांवें शिकलें, ल्हानपणा पासून जो ट्रेन करप आसता आवाज, तो जावप मातशें मुश्कील आसता. हय, तो मातसो कठीण. कित्याक रियाज हो एक तपश्चर्याच. बरोबर, सारकें. पण म्हणजे आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना दर आयतारा सह्याद्रीचेर पिक्चरां लागतालीं 4 आणि आमी ती सारकी वाट पळोवप केन्ना येतलो आयतार, आमी केन्ना टीव्ही मुखार बस. आनी तेतून हमखास एक चेहरो आमकां दिसतालो तो म्हणजे तुमचो. म्हणजे लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, तुमी, हे चेहरे म्हणटा ते सामके एक हे, तेंच्या शिवाय ते कंप्लीटूच जावप ना आमचें बालपण किंवा जी पिक्चरां आमी पळयल्या ती. सो आयज लक्ष्मीकांत बेर्डे ना तुमचे, आमच्या ह्या सगळ्या जगान ना. ते कितें दिसता ते कितें, कसो मनीस कशें आशिल्ले, कितें ते तुमी चड आमकां सांगपाक शकता? लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ हे म्हजे त्या वेळेचे हिरो. चडशे पिक्चर हांवें अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे बरोबर केल्यात. पूण बरेच चित्रपट सचिना बरोबर केल्या. 4-5 चित्रपट आमी एकत्र केल्यात. गंमत जम्मत, आमच्या सारखे आमीच, बुद्धाचा भाऊ, आत्मविश्वास, हे सगळे चित्रपट हांवें केल्यात. आणि अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे बरोबर खूब आसताले. तर तेन्ना ते विनोद वीर, कित्याक जेन्ना हांव आयलें तेन्ना ते विनोदी चित्रपटांची लाट जोरान सुरू आशिल्ली. त्या खातीर म्हजे बरेचशे चित्रपट जे आसात ते विनोदी धाटणीचेच जाले. तर म्हाका अशें दिसता की तांणी म्हाका खूब हातभार लायलो, अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डेन. तांचे खूब म्हणजे लक्ष्मीकांत ताचें अकाली निधन जालें. आज जर लक्ष्मीकांत आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता ताका एक वेगवेगळे प्रकारचे रोल ताका करूंक मेळपाचे. केन्ना कसो जालो, एक विनोदी अभिनेता म्हणून ताचेर एक छाप बसलो. पूण लक्ष्मीकांताची एक म्हाका याद सांगपाची म्हणजे एक होता विदूषक ह्या नांवाचो चित्रपट हांवें ताजे बरोबर केलो, जो ऑफ बीट सिनेमा आशिल्लो, जो NFDCन प्रोड्यूस केल्लो, आनी ताजे डिरेक्टर आशिल्ले डॉक्टर जब्बार पटेल. तर तो म्हाका सदांच अशें दिसतालें की म्हजो NFDCचो एक चित्रपट हांवें करचो.
तर तो लक्षा म्हजे कडेन म्हाका फोनार सांगलें लक्षान की तुवें हो चित्रपट करूं जाय म्हज्या खातीर, कित्याक हांव तातूंत टायटल रोल करता विदूशकाचो, एक होता विदूशक असो. आनी ताजे खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो ह्या चित्रपटा पासून. ताका अशें दिसलें आपल्याक कदाचित बेस्ट एक्टर एवॉर्ड मेळटलें, पूण जें ताका मेळ्ळें ना, जी ताजी खंत आशिल्ली आयुश्याची. पण म्हाका अशें दिसता लक्षान तातूंत खूब वेगळें काम केलां, सुंदर एक वेगळो लक्षा तातूंत पळोवंक दाखोवपाचो तांणी बरो प्रयत्न केला आणि ते सक्सेसफूल जालो पूर्णपणान. म्हणजे जो लक्ष्मीकांत तुमी एक होता विदूशकान पळयला तो म्हाका दिसता खंयच्याच चित्रपटान दिसूं ना आनी दिसचोय ना आतां हाचे फुडें. तर म्हाका खूब आनंद जाता की तुमकां अशी कितें मॅडम ट्रिटमेंट मेळटाली तुमी गोंयची अशी बी म्हणून तुमचे कितें लाड किंवा हे सगळे सिने तारका किंवा हे हिरोज बीन अशे विशेष कौतुक बीन गोंयचे आसतकीर सगळे चमकतले. ओ यू आर फ्रॉम गोवा अशें. म्हणजे हिंदी चित्रपट सृश्टीन सुद्दां कित्याक जाणा गोंयचें एक विशेष स्थान आसा. एक तर निसर्ग सौंदर्य, एक तर हांगचें जेवण, एक तर हांगचे समुद्र किनारे, हांगची देवळां, हांगचे सगळें म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी हांगाची. हय हॉस्पिटॅलिटी हें सगळें न्ही गोंयाक एक स्पेशल जागो आसा. त्या खातीर हांव समजा हांवें तांकां म्हणिल्लें की हांव बारामतीचें, हांव अमकें, ते तितलें स्ट्रायक जावचें नाशिल्लें. पूण हांव गोंयचें म्हणटकीर सगळे अशे विशेष दखल घेताले. ओ तुमी गोव्याचे आहात, काय तिकडचं निसर्ग सौंदर्य काय. आणि गोंयान इतले मोठे कलाकार आसात, म्हणजे संगीत क्षेत्रान गोंयान मोठें योगदान दिल्लें आसा. बरे बरे कलाकार संगीत क्षेत्रांतले, अभिनय क्षेत्रांतले, नेपथ्यांतले, कॅमेरा क्षेत्रांत सुद्दां. म्हणजे के वैकुंठ नांवाचे मोठे जे छायाचित्रकार ते गोंयचे. तर हे सगळे आनी नट बरे बरे सामके. आनी गायिका मोठ्यो मोठ्यो गायिका, ते हांवें नांवां घेवपाचीच ना सगळ्यांक. तर जगत विख्यात त्यो गायिका. तर गोंयान ती एक परंपराच आसा. त्या खातीर कदाचित सगळे अशें म्हणटाले अच्छा तुम्ही गोव्याच्या आहात, मग तिकडे कसं काय, म्हणजे तिकडचे समुद्र किनारे तिचे काय, आणि उसगावला कसं काय, उसगाव कुठे आहे हो, असे सगळे ते विचारताले. उसगाव म्हणजे तिथे ऊस पिकतो का, असे असे लिंक लावप. हय हय अशी तांची कल्पना आसतली. आणि जॅकी श्रॉफ म्हाका म्हणटालो ऊस गांव की लडकी, किधर आहे ऊस गांव की लडकी. तर असे वेगळे म्हणजे खूप अपुरबाय जाताली. गोंयचो तुमकां फायदो जातालो. हय हय गोंयकार म्हणून. निश्चित. मॅडम खंयचो असो तुमी आतां इतली पिक्चरां केली, इतले रोल केले, बट करपा जाय आशिल्लो बट आपल्या कडेन येवंक ना किंवा आपल्याक तो मेळूंक ना तशा पद्दतीचो. हय तशे अनेक चित्रपट खरें म्हणजे हांवें सोडले. म्हाका अशें वायट दिसता. आतां घर आया मेरा परदेसी, नाही लाल दुपट्टा मलमल का, आतां तुमचो तेन्ना जन्मच जावन आसतलो. तर तो लाल दुपट्टा मलमल का हो जो आसा न्ही, हो पयलो म्हणजे व्हिडिओचो चित्रपट. पयलो अशें न्ही, पूण त्या काळान नारी हिरा म्हणून आशिल्ले ते व्हिडिओ चित्रपट करताले. त्या काळान टी सिरिजान गुलशन कुमारान प्रोड्यूस केल्लो सिनेमा म्हणजे लाल दुपट्टा मलमल का. आणि तो शूट खंय जालो, हांगा कुल्लू मनाली. तर ताजे डिरेक्टर हालींच तांचें निधन जालें, स्वर्गीय रवींद्र पीपट. तो राज कपुराचो असिस्टंट, पण ही वॉज अ व्हेरी गूड डिरेक्टर. फुडें हांवें तांचे बरोबर पिक्चर केलो, ताचें नांव घर आया मेरा परदेसी. तोय टी सिरिजान प्रोड्यूस केल्लो. तर तो म्हजे कडेन आयलो आनी ताणें म्हाका ऑफर दिली लाल दुपट्टा मलमल का. तातूंत साहिल म्हणून तो हिरो आशिल्लो आनी हिरोइनी खातीर, आनी ती कुल्लू मनालीची आसता, काश्मीरी आसता ती हिरोईन. तर ही वॉन्टेड मी बिकॉज आय हॅड लायट आयज बी. आणि ती अशी पहाडी चलयेचें काम आशिल्लें. तर म्हाका तेणें सांगलें की, आनी तातूंत इतली सुंदर म्युजीक ताजो मेन हें आशिल्लो. क्या करते थे साजना, क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के. अनुराधा पौडवालान ताजी गायली. इतली सुंदर, एक से बडकर एक, म्हणजे अशी पदां आशिल्लीं तातूंत. तर ही ऑफर्ड मी दॅट सिनेमा. तर तेन्ना हांवें ताका सांगलें की हांवें सदांच कितें केलें, मराठी सिनेमाक पयलीं प्राधान्य दिलें. पूण म्हाका दिसता एका ठरावीक स्टेजी नंतर हांवें हिंदी कडेन लक्ष दिवंक जाय आशिल्लें, जें हांवें दिलें ना. आनी तेन्ना हांवें ती नाकारली ऑफर, कित्याक तांकां म्हज्यो सलग 1 म्हयन्याच्यो डेटी जाय आशिल्ल्यो, आनी त्योय बी कुल्लू मनाली. आणि तेन्ना हांवें त्यो 1 म्हयन्याच्यो एक प्रोड्युसर आशिल्लो किशोर मिस्कीन, ही इज नो मोर नाव. ताणें माल मसाला, मज्जाच मजा आणि खंयचो तरी एक चित्रपट मुंबई ते मॉरिशस, ह्या 3 चित्रपटां खातीर म्हाका करारबद्द केल्लें. म्हणजे इन एडवान्स तशें बुकींग आसता. 3 पिक्चरान हांव ताजी हिरोईन आशिल्ली. म्हणजे म्हज्यो बल्क डेट्स ताजे कडेन आशिल्ल्यो. तर एक पिक्चर सोंपलो की दुसरो सोंपलो की तिसरो अशें. तर हांवें निदान ताजे कडेन उलोवंक जाय आशिल्लें. हांवें तांकां सांगलें कितें रवींद्र पीपटाक की म्हजे डेट्स अमके कडेन आसा, तुमी एडजस्ट करतात. तो म्हणलो ना, आमी एडजस्ट करूंक शकना, यू हॅव टू एडजस्ट. तर तेन्ना म्हाका दिसता हांवें किशोर मिस्कीन हांचे कडेन उलोवंक जाय आशिल्लें.
जर हांव उलयल्लें कदाचित ही वूड हॅव एडजस्टेड, पूण हांवें तें उलयलेंच ना, चान्सीस घेतलो ना, म्हणजे तो पिक्चर गेलो आनी तो पिक्चर सुपर डुपर हिट जालो. तर तो चान्स गेलो हाजो म्हाका वायट दिसता आज. आनी नाल्यार डोर्स ओपन जावपा तुमकां थंय आनी इंडियन. एक 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 म्हाका मानाचें तुरो, एक मानाचो तुरो म्हज्या शिरपेचान आसपाचो, बिकॉज तो एक व्हिडिओ फिल्म आशिल्लो आणि सुपर डुपर. ताज्या नंतर फिर लहराया लाल दुपट्टा मलमल का. आता कशे फ्रँचायझी येतात, म्हणजे कोण तो भुताचो पिक्चर तो हाली येता तो ती मंजुलिका बुलबुलैया भुलभुलैया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तसो तो पार्ट 2 केलो ताणी. फिर लहराया तेन्ना अशी पद्दत नाशिल्ली, पूण तेन्ना ताणी केलो फिर लहराया लाल दुपट्टा मलमल का. तर तातूंतय म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाची. परत ताणें त्याच हिरोईनीक घेतली, त्याच हिरोक घेतलें, तोय हिट जालो. तोय हिट जालो. अशे तरेन एक एकदां डिसिजनां रॉंग जाता. रॉंग जातात आपली. आणि त्या काळान म्हाका जो हो आसा मॅनेजर तोय सारको मेळना त्या काळान. तुमचे आसता न्ही मॅडम, तुमचो मॅनेजर आसता. मॅनेजर आसता तो सगळें हँडल. त्या काळान आसतालोच, आतांय बी आसता, पूण त्या काळान ताका आमी सेक्रेटरी म्हणटाली, आतां मॅनेजर म्हणटात, एजंट म्हणटात. ताचें नांवां बदलल्या पूण तें काम एकच करतात. तर ताणें म्हाका थोडेशें मिसगायड केलें अशें म्हाका दिसता. आनी तेन्ना म्हजें वयी ल्हान आशिल्लें, म्हजी मा पापाय म्हज्या म्हऱ्यान रावून नाशिल्ली, कित्याक ती परमनंट मुंबय सेटल केन्नाच जाली ना. मा पापान आपले रुट्स केन्ना सोडले ना, ती घराच हांगा रावली. आनी म्हजो बापूय पॉलिटिक्सान आशिल्ल्या कारणान व्याप चड आशिल्लो, तांकां हांगा व्याप आशिल्लो. आनी जरी तो नंतर मिनिस्टर नाशिल्लो, पण तरी सुद्धा तो पार्टेक खातीर सक्रीय आशिल्लो. ते MGP महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान सक्रीय आशिल्लो. त्या खातीर म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्रॉब्लेम जाता. आतां माधुरी दिक्षिताची कशी आवय बापूय ताज्या बरोबरच आसताली, म्हणजे कोणच ताका कितेंच हें करूंक शकनाशिल्लो. रायट डिसिजनां हें तें मातशें जाय पडटा त्या काळार. एक गायडन्स म्हणटा, गायडन्स जाय पडटा आपल्या मनशाचें. सो तुमी इतलो काळ म्हणजे मुंबय एकल्यानूच हें सगळें. हय, हांव एकटेंच करतालें. म्हजी ऑफकोर्स माय फादर यूज टू गायड मी. केन्ना केन्नाय म्हजो बापा येतालो, म्हजी आवय पयली 10 चित्रपट ती म्हजे बरोबर येताली, पण सदांच तिका तें पॉसिबल नाशिल्लें, कित्याक म्हज्या पापाचो हांगा व्याप आशिल्लो, जी ती सांबाळटाली. तर तांकां तें शक्य नाशिल्लें. त्या कारणान हांव म्हजें मातशें म्हाका दिसता खंय तरी तांणी गायडन्स बरोबर केलें ना त्या मॅनेजरांनी म्हाका, आनी त्या खातीर बरेचशे म्हज्यो संदी गेल्यो अशें म्हाका दिसता. तर हे फाटल्यान पळयतना अशें दिसता, पूण आतां सेकंड इनिंग्स जे म्हजे आसात ते खूब बरे आसात. तेचेरूच हांव तुमकां आतां विचारता. आतां तुमचो फर्स्ट इनिंग जाली, तुमी बरी प्रतियश अभिनेत्री जाल्यो, नांव मेळ्ळें, सन्मान मेळ्ळें. आतां फुडें कितें? आतां एक दुसरी स्टेज म्हणजे लायफाची सुरू जाली, आनी तुमी तुमकां एक राजकीय इतिहास आसा, बाबा राजकारणान आशिल्ले. राजकारणान बीन यो बीन हो केन्ना विचार येयलो किंवा ऑफर बीन येयल्ली? ऑफर खूब आयल्या गोंयान. हय, गोंयान आयल्यात, महाराष्ट्रानय आयल्यात. तर अजून ताजेर गांभिर्यान विचार करूं ना हांवें, कित्याक अशें दिसता की फूल टायम जॉब तो. राजकारण हो एक फूल टायम जॉब. पूण बऱ्योच एक्टरां आतां हेमा मालिनी आसा, खुशबू आसा, किंवा कोण आसा आनी जया बच्चन आसा. हय, जया बच्चन आसा. ती कशी आसा, ती एका वेगळ्या स्टेजीर ताणें हें केलें. पण हेमा मालिनी इज क्वायट एक्टीव फॉर लास्ट 15 इयर्स म्हाका दिसता. 15 वर्सां तरी ती हातूंत एक्टीव सक्रीय आसात, किंवा 18 वर्सां जायत ती सक्रीय आसा. तांणी आपलो वेवस्थीत, जयाप्रदा आसा, तांणी आपलो करियर आनी हें बॅलन्स केल्लो आसा. पूण ना म्हटलें जाल्यार थोडें दुर्लक्ष जाताच आपल्या करियरा कडेन. तर म्हाका अशें दिसता की सध्या तरी म्हज्या करियराचेर म्हजें लक्ष आसा. सो हो विचार ना राजकारण? सध्या तरी विचार ना, पूण कांय सांगूं येना. विधिलिखीत कितें आसा तें कोणाक सांगूं येता. म्हाका बॅकग्रावंड आसा, म्हाका रुची आसा तातूंत, ना अशें ना म्हाका इंट्रस्ट ना असो म्हणूं येना. म्हाका इंट्रस्ट आसा, कित्याक प्रत्येक मनशाक राजकारणान इंट्रस्ट आसूंकच जाय, बिकॉज सरकार हें आपले खातीरच आसता. तर म्हाका अशें दिसता भायल्यान एक पाठिंबा दिवचो, बरे जे काम करतात तांकां भायल्यान पाठिंबा दिवचो. गोंयान बीन विचारूं ना केन्ना कोणें? गोंयान विचारला म्हाका. गोंयान काही पार्टींनी म्हाका विचारणा केल्या, आनी तांची इच्छा आशिल्ली की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें म्हणून. पूण म्हजो बापूय बी आतां 2020 म्हजो बापूय गेलो, पूण तेन्ना ताज्या पयलीं म्हाका आयिल्ली ऑफर. तर ताणें म्हाका सांगलें नाका तूं आतां हातून अमूक अमूक पक्ष आयिल्लो, ताजे नाका तातूंत करपाक अशें ताणें म्हाका सांगलें. तेन्ना ताजें हांवें एडवायस आयकलो. म्हणटकीर सध्या तरी तशें म्हाका दिसना कितें आसत. सो मॅडम आतां उजगांव म्हणजे तुमी आतां वोदळ शिक्षण संस्थेचो उल्लेख केलो, हांगाय तुमचें काम म्हणजे बाबांनी जें सुरू केलां, तुमी आयज थंय भेटूय दिली. सो कितें थंय कितें आनी थोडो मन लावन किंवा थोडो टायम थंय दिवन कितें आनी प्लॅन बीन आसा तकलेन? हय, म्हाका अशें दिसता की थंय हांवें थोडो हातभार लावंक जाय. आनी आज हांव गिरीशा कडेन तेंच उलयतालें, आनी हांव चर्चा करतलें. तर हातून फुडें ज्यो त्रुटी आसात मदीं, कितें आसा,
तें एक मोठें काम, ताका खूब फंड्स जाय. आतां फुडें आमी थंय आनी क्लासरूम्स वाडोवंक सोदतात, टॉयलेट्स ब्लॉक्स वाडोवंक सोदतात, पूण ताका खूब फंड्स जाय. तर ताका डोनेशन्स मेळपा खातीर बी हांव प्रयत्न करतलें. आनी थोड्यो थोड्यो ज्यो त्रुटी आसात बारीक बारीक, जो खारीचो वांटो म्हजो उखलपाचो आसा तो हांव उखलतलेंच. कित्याक म्हाका अशें दिसता की तो खारीचो वांटो उखलूं जाय. बिकॉज आतां जर उखललो ना जाल्यार केन्ना उखलप हांवें तो. तर आतां हांव प्रत्येक गोश्टीक वेळ येवची पडटा आनी म्हाका दिसता ती वेळ आयल्या. आज हांव हांगा आयलें आनी थंय भेट दिली आनी इतलें सुंदर निसर्गाच्या वातावरणांत तें शाळा आसा आमची की आनी हांगचे कितले तरी स्टुडंट जे आसा ते मध्यमवर्गीयांतले बिलो पॉवर्टी लायन सुद्दां ते मेरीट लिस्टान येतात. आनी इतले बरे, इतली सुंदर लायब्ररी थंय आसा, इतले यंत्रणा बरी केल्या. तर म्हाका दिसता हांव तातूंत लक्ष घालतलें त्या कारभारान. हालीं सद्या तुमी चर्चेन आशिल्ली ती म्हणजे बिग बॉस म्हणून जें कितें जाता आनी तातूंत तुमी वांटेकार जाल्ली आनी तुमी थंय बरी खेळ्ळी बीन. खंय आमी गोंय तें म्हणजे वोटींग बिटींग तेतून फाटीं पडटा अशें कितें जाता काय? आय डोंट नो. हांवें तातूंत वोटिंगाचेर खूब लक्ष, कित्याक हांव भितर आसतना म्हाका कांयच कळना कोण कितें करता आनी कितें. पूण एक सांगता, म्हाका दिसता बरें वोटींग जालें म्हाका, म्हणून हांव 10 वीक्स कंप्लीट केले. म्हणजे आय कंप्लिटेड द सीझन. फक्त 3 दीस पयलीं हांव आवट जालें. तर हांव अशें कंप्लेन करना. म्हाका दिसता वोटींग बरें केलें. पूण अजून आमी जर जोर दिल्लो, अजून तातूंत कामाक लायिल्ले कोण म्हजे पती जे आसात अजय शर्मा, ते बऱ्या पैकी तातूंत हें आशिल्ले आनी एजन्सी आशिल्ली. कित्याक मातशें एजन्सी जाय पडटा सगळें सांबाळपा खातीर, हें करपाक. तर ती आशिल्लीच, एजन्सी आशिल्ली. पण चड म्हज्या घोवान तातूंत खूब इंट्रस्ट घेवन जे वळखीचे सगळे लोक आसा तांकां आवाहन करप, ती एक निवडणूकूच. तर तशी निवडणूक म्हाका दिसता हांवें बऱ्या पैकी जिखली अशें म्हणपाक हरकत ना. तर आनीकय एक वेगळ्या प्रकारचो अनुभव, एक नॉन फिक्शन जें वास्तव, जें वेगवेगळ्यो प्रवृत्त्यो भितर असतात न्ही. हय, वास्तव एक आज पर्यंत हांवें कशें फिक्शन केलां, नॉन फिक्शन हांवें आज पर्यंत करूं नाशिल्लें. तर एक नॉन फिक्शन कार्यक्रमान हांवें सहभाग घेतलो, हाजो म्हाका आनंद आसा. ते ऑडियन्सूय तेंचो एक बरो व्हडलो आसता बिग बॉसाचो न्ही. खूब आसता. इनफॅक्ट आमचो जो सीझन 5 आसा तो इतलो गाजलो की म्हाका बऱ्योच आतां ज्यो ह्यो मेळटात की आमी बिग बॉस पळयलो, आनी फक्त मराठी भाशीक न्ही तर हिंदी भाशीक लोकांनी सुद्दां हो पळयला. आय मेट सम क्रिश्चन फॅमिलीज इन गोवा, तांणी मराठी बिग बॉस पळयलो. म्हाका खूबच आनंद जालो की ती म्हणाली हो बिग बॉस बेस्ट अशें म्हाका तांणी सांगलें. म्हणजे 5 TRP आशिल्ली ताजी, कलर्साची 5 TRP इझिनी. आनी ह्या वेळार आमचो एंकरूय वेगळो आशिल्लो, तो रिवॅम्प जाल्लो सगळो शो, ताजें सगळें स्वरूप बदलिल्लें. रितेश देशमुख ह्या वेळेला एंकर आशिल्लो. त्या खातीर म्हाका दिसता हे सगळ्या गोश्टीक लागून ताका एक फ्रेश लूक आशिल्लो. कंटेस्टंट्स म्हणजे तातूंत झगडी हे ते सगळें आशिल्लें, व्यवस्थीत ड्रामा आशिल्लो, मसालो आशिल्लो तातूंत. तर म्हाका दिसता तें सगळें आवडलें आसतलें तांकां. आनी तुमकां एक वेगळें एक हें मेळ्ळें न्ही, कितें एक वेगळो एक्सपिरियन्स कसो? अशें तुमी बीन अशी घरान बंद बीन रावपी मनीस नासतली? केन्नाच ना. म्हणजे म्हाका केन्ना दिसूना हांव बिग बॉसान केन्ना वतलेंशें. म्हाका 2दा हिंदीची ऑफर आयिल्ली, हांवें दोनूय वेळा ना म्हणून सांगली. ह्या वेळार OTTची सुद्दां ऑफर आयिल्ली, पूण तो पर्यंत हांवें मराठी बिग बॉस सायन केल्लें. तर तांचे जुनान स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें OTT. सो दे अप्रोच मी. म्हाका दिसता एप्रिलान केन्ना तरी ताणें अप्रोच केलें, पूण तो पर्यंत हांवें हें सायन केल्लें. तर हांवें तांकां सांगलें की हांव करूंक शकना. मागीर ताणें म्हाका खूब हें करपाचो प्रयत्न केलो की 1च म्हयनो आसता मॅडम, कर, कित्याक OTT म्हाका दिसता 1 म्हयनो आसता. पूण हांवें सांगलें ना ना ना, हांव करूंक शकना. कितें कारण कितें? ताणें म्हाका खूब खोदून विचारपाचो प्रयत्न केलो, तुमी मराठी बिग बॉस करता? हांवें ना 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 ना, कारण हांव सांगूंक शकना, पूण आय कांट डू. आनी मागीर म्हणून हांव ह्या हातून आयलें. पूण बिग बॉस एक लोक अशे असतात की लोकांक खूब आवडटा. म्हजे खूब हितचिंतक आसा, फॅन्स आसा, ते सदांच म्हाका म्हणटाले मॅडम तूं बिग बॉसान चल, तूं बिग बॉसान चल, आमकां पळोवंक जाय तुका बिग बॉसान. तर आय वॉज सरप्रायज्ड की तांकां हांव बिग बॉसान गेल्लें कित्याक जाय. तर ते म्हणाले अहो बिग बॉस हा केवढा मोठा शो आहे, आम्ही बघतो. आणि असे लोक असतात जे खरेच फॅन्स असतात बिग बॉसाचे. तर ते म्हाका म्हणटाले की तुवें बिग बॉसान वचूया. म्हणून हांव जे बिग बॉसान गेलें, जो हांवें निर्णय घेतलो तो चड करून हांवें म्हज्या फॅन्स खातीर आनी म्हज्या हितचिंतकां खातीर घेतलो. हांवें म्हणलें ना जाल्यार म्हाका दिसूना हांव केन्नाच बिग बॉसान येतलें अशें, पण हांव तांचे खातीर चड करून गेलें. एक शेवट करूया 1-2 प्रश्नांनी.
एक म्हणजे गोंयान आतां अशें कल्चर सुरू जाला की एक सेकंड होम म्हणून कॉन्सेप्ट तयार जाला. खूब लोकांचे गोवा इज अ सेकंड होम आनी तुमचें तर हें फर्स्ट होम, जन्मभूमी तुमची. सो आतां फुडलो काळ किंवा फुडलो वेळ जिवितांतलो चड हांगाच गोंयानूच आसपाक जाय अशें बीन दिसता काय तुमी मुंबय गोवा? हांव दोनी कडेन आसतलें अशें म्हाका दिसता, पूण संध्या छाया म्हणून आसताच आयुश्यान. त्या संध्या काळे कडेन आमकां वचूंकूच जाय सगळ्यांक. पूण म्हाका दिसता सेकंड होम म्हजें हें दिसता तें. हय, हें म्हजें हांगा हें म्हजें सेकंड होम. म्हाका आनी दुसरें सेकंड होम नाका. हांव पणजे रावतां, करंजाळे रावतां हांव, पूण म्हाका जर आयुश्यान म्हजी संध्याकाळ म्हाका ह्या घरान घालोवपाक आवडटली. वडाच्या सामकार बसून, हय हय, म्हाका खूब थंड आवडटलें. कदेलार बसून. हय, हय, हय. म्हाका ह्या घरान हांव चडान चड येवंक सोदतां मागीर. म्हणजे म्हाका दिसता ती संध्याकाळ म्हजी हांगाच हांव घालूंक सोदतां आयुश्याची. आनी देवळाचो परिसर, ह्या वडा सकयल, नंतर ही वर्दळ पळयत, समोर गाडयो येतात वतात, हय वळखीचे लोक, हे बालगांव जो दिसता तो, हांगा बसून गजाली करपाक, निवांत बसप, भितर आमच्या सालान बसप, देवाच्या कुडीन बसप, आनी थंय आनी म्हज्या हांगा वयर दिसता ती हांगा माळी आशिल्ली म्हज्या, ही माळयेर म्हणटाली आमी ताका. थंय म्हज्या बापायक आनी आवयक लग्न जातकीर ती माळी दिल्ली तांकां, एक खोली दिल्ली थंय. म्हणजे पयलीं ती पद्दत न्ही, ही खोली तुमकां, म्हणजे जॉयंट फॅमिली ती, तर तातूंत तांकां ती खोली दिल्ली. तर त्या माळयेर म्हाका बरी सुदारणा करूं जाय आनी ती म्हजी खोली आसतली. तर तेका एक वेगळी अटॅचमेंट आसा तुमची? हय, वेगळी अटॅचमेंट सामकी. तेन्ना त्या काळान हांगा लायट नासताली, हांगा दिवे नाशिल्लेच, चिमणेच्या प्रकाशान हांगा पेट्रोमाक्स हो ट्यूबलायट आसताली. तर त्या काळान म्हाका आश्चर्य जाता, काल हांव घरा आशिल्लें, लायट गेली अर्दवर घरा करंजाळ्यान, आनी म्हाका न्हीद पडली ना. आनी हांव म्हज्या घोवाक सांगतालें की आमी दोगूय जाणां जागी जालीं सकाळीं 3 वरांचेर. आनी हांवें म्हज्या घोवाक म्हणलें, अजय, हांव हांगा रावतालें विदावट लायट आनी आमकां कमी सुद्दां भासनाशिल्ली, फॅन जाय अशें केन्ना दिसूना. तर आमी सुशेगाद न्हिदतालीं, कशीं न्हिदतालीं आमी. तर म्हाका दिसता तेन्नाचें वातावरण वेगळें, पर्यावरण क्लीन आशिल्लें, वर्दळ नाशिल्ली, प्रदुशण नाशिल्लें, आनी त्या काळान थंड आशिल्लें सगळें वातावरण. तर म्हाका तशें हांगा रावंक आवडटलें. इतल्या प्रिमिटीव हातून न्ही. आतां सुदारणा कितें आसा, आमी यूज टू जाल्या. आतां कितें आसा, आतांच्या काळाची गरज एसी जायच, फॅन जाय, निदान एक फॅन जाय, तर तें जाय. पूण त्या आधुनीक थोड्यो गोश्टी, पूण हें खरें रुरल, हें खरें ग्रामीण, हें गोंयचें खरें ग्रामीण वातावरण. आनी हेंच खरें सूख म्हणटा तशें. हय, आनी सारकें. कित्याक तुमी सगळें जग भोंवून आयल्या. तुमी मुंबय पयल्या, मायानगरी जाका म्हणटा, तुमी सगळें जग पयलां, पूण तरी सुद्दां तुमची ओड अजून उजगांवूच आसा. हय, सामकी. कारण हेंच सूख न्ही. म्हजी नाळ घट्ट बांदल्या ह्या घरा बरोबर. आतां तुमी उल्लेख केलो की जालें आतां एक वलय आसता पळय मॅडम, जेन्ना तुमी एक एक्टर आशिल्ली, एक्ट्रेस आशिल्ली व्हडली नामना, आनी आतां हळू वलय कमी एक एकदां जाता. म्हणजे तो वेळ आसता, तो सदांच कितें म्हणटा तें हें ती एक कॉन्स्टंट उरना, तें प्रत्येकाच्या आयुश्यान येता. सो ताजें कांय दुख्ख, कांय अशें हें कांयच ना. खरें सांगू तुका, तें वलय म्हज्या भोवती केन्नाच कमी जालें ना. कितें कोण जाणा, म्हाका ते महाराष्ट्राची महानायिका म्हणटात अजून, आनी अजूनही म्हाका फोन येतात कामा खातीर. अजून हांव जेन्ना बिग बॉसान आशिल्लें तेन्ना ते निकी नांवाचें एक आशिल्लें तातूंत. तर निकी म्हाका म्हणटालें, तुम्हाला फुटेज पाहिजे, तुम्हाला आपल्या भोवती सगळे जमलेले पाहिजेत. हांवें म्हणलें, ना, कॅमेरा म्हाका फॉलो करता, म्हाका फुटेज नाका, म्हाका फुटेज मेळटा जाल्यार हांव कितें करूं. तर अजून पर्यंत देवाच्या कृपेन हांव आज हिरोईन ना, पूण हांव एक एक्टर आसा, म्हणजे वजनदार एक्टर आसा. हें म्हाका लोकूच सांगतात, हें हांव सांगना. हांव सदांच अशें म्हणटा, लोकांनी कौतूक करूं न्ही, लोकांनी म्हणूं न्ही की हांव एक्टर बरें म्हणून. आनी तें अजून, आनी आज म्हाका स्ट्रॉंग कॅरेक्टर रोल्स प्ले करूं जाय, आनी तें हांव करतां. सुख म्हणजे नक्की काय असतं, हातून हांव माई नांवाचो स्ट्रॉंग कॅरेक्टर रोल प्ले केलो. आज म्हाका महाराष्ट्राची माई म्हणटात. तर फुटेज, म्हजें वलय आज पर्यंत देवाच्या कृपेन कमी जावं ना, मंगेशाच्या कृपेन, आनी फुडें जावचें ना अशी म्हाका एक दृढ विश्वास आसा म्हज्या बद्दल. आनी म्हाका अजून म्हज्या बद्दलचे गुण आसात तांकां वाव दिवं जाय. गाणें, आज भले हांव शास्त्रीय गायिका जावना, पूण म्हाका थोडे हांगा गाण्याचे कार्यक्रम करूंक जाय. कला अकादमीन, रवींद्र नाट्य मंदिरान,
किंवा राजीव गांधी कला मंदिर किंवा रवींद्र नाट्य मंदिरां जी आसात वेगवेगळ्या ठिकाणी थंय म्हाका म्हणजे गाण्याचे कार्यक्रम करूं जाय. ते भले शास्त्रीय नासत पूण लायट म्युझिक म्हज्या सिनेमांतली गितां ती म्हाका गावं जाय. थोडी कोंकणी इन फ्युचर डिझायन करतली हय अशें म्हाका गाण्यांचो तुमचोच केल्यार सुद्दां बरो जातलो न्ही. तुमचीच पदां तेतून तुमची हे स्पॉन्सर्स जाय म्हाका. तर अशे स्पॉन्सरांक घेवन बी म्हाका एक कार्यक्रम करपाचो आसा. पळोवया कितले हांव तातूंत यशस्वी जाता ते. वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. तर म्हाका तें म्हजें एक्सप्लोर करूं जाय. तशेंच म्हाका सोशल वर्क थोडें करूं जाय. जशें हांव जनावरांचे प्रेमी आसा, एनिमल लवर आसा हांव, तांचे खातीर थोडी मदत मेळून घेवंक दिवपाक NGOक बी म्हाका इच्छा आसा. म्हाका हांव स्वता माजराचें प्रेमी आसा. म्हज्या स्वता कडेन हांवें रेस्क्यू केल्ली खूब माजरां आसात. पूण हांव कितलें करतलें रेस्क्यू. तर म्हाका दिसता त्याय गोश्टीक म्हाका हातभार लावंक जाय. सो निमणे खिणाक कितें सांगशात आतां पर्यंतची जाल्लो तुमचो हो सगळो प्रवास. म्हाका कोंकणी सिनेमाक योगदान दिवंक जाय. म्हाका कोंकणी सिनेमा हांवें आज पर्यंत 5 केल्यात. एक बेंडकार, जावय नंबर 1, नंतर इट्स माय लायफ जो रिलीजच जालो ना, नंतर सावली नांवाचो एक चित्रपट, तातूंत एकच सीन आसा. तसोच मोग नांवाचो करूं आतां इफीन ताजो एक्टिंग करपाक आवडटली मॅडम काय डायरेक्शन बीन दिवपाक? डायरेक्शन म्हाका दिवपाचें आसा पूण कितें फिल्माक म्हणटा हांव स्पेशली कित्याक कोंकणी सिनेमान पळोवया. तशी स्क्रिप्ट तशें हय तशें हें जालें जाल्यार पळोवया. आवडटलें पळोवया. तें एक मोठी जबाबदारी. कित्याक जाणा ताज्या खातीर एक वर्स तरी कुशीन काडचें पडटलें. इट्स नॉट इजी. आनी ताका टायम दिवचो पडटलो, खूब टायम दिवचो पडटलो. तर पूण म्हाका कोंकणी सिनेमा अजून करूं जाय. बरे चित्रपट करूं जाय. बरो जातून म्हजो सेंट्रल कॅरेक्टर आसा अशें रोल म्हाका करूं जाय. कित्याक जावय नंबर 1 म्हजो सेंट्रल रोल आशिल्लो, टायटल रोल म्हजो सासू मांयचो आशिल्लो. नंतर तुवें जें म्हणलें की हिरोईन जरी जालें ना तरी तातूंत हिरोईनच आसता सासू मांय. जावय नंबर 1 म्हणटा ताजी मांय खूब म्हत्वाची आसता तातूंत. आनी तो वॅम्पिश कॅरेक्टर आशिल्लो, मातसो ब्लॅक कॅरेक्टर तो. नंतर बेंडकार नांवाचो चित्रपट, तातूंत म्हाका भयंकर. आनी हॅरी फर्नांडीस म्हणून नामनेचो डिरेक्टर आसा, तो मँगलोर बेस्ड. तर मँगलोर आनी गोवा प्रोडक्शन तें. तर ही दोनी जी आसात मँगलोर गोवा प्रोडक्शन. तर मँगलोरांनी खूब सुंदर निसर्ग सौंदर्य आसा. तर म्हाका दिसता हें म्हाका करूंक आवडटलें. आनी अजून मराठी चित्रपट करपाचे आसा, मालिकाय करूं जाय बऱ्यो बऱ्यो. सो हो सगळो हावेस अजून आसा आनी तो प्रवास चालू उरतलो. हय हय अजून म्हजें मन भरूं ना. अजून खूब करपाचें आसा. आनी आसा सगळे प्लॅन चालू आसा. येस नक्कीच आसा. मॅडम देव बरें करूं. खूब काळची इच्छा अशी म्हणटा हांव की तुमच्या वांगडा एक इंटरव्यू करप. तेतून योगायोग म्हणजे तुमच्या घरा भायरूच. खरेंच असो योग केन्नाच येवं नाशिल्लो. हो योग केन्नाच येवं नाशिल्लो. तर ताजे खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. गोमंतक टीव्हीक खूब देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी हो योग घडोवन हाडलो. कित्याक स्टुडियोन बरेच इंटरव्यू जातात पूण अशा वातावरणान खुल्या आनी म्हज्या घराच्या समोर आंगणान खरेंच हें जाता हाजे सारको म्हाका आनंद ना. आनी आमकांय खूब आनंद जालो तुमच्या वांगडा उलोवपाक, भासाभास करपाक, थोड्यो गजाली जाणून घेवपाक. खरेंच खरेंच. आनी सगळे जे म्हजे पुर्वज आसात तांकां हांव नमस्कार करतां. तांकां हांव नतमस्तक जाता. म्हजी आवय, म्हजी बापूय, म्हजो आजी आजो, म्हजे काका सगळ्यांक हांव नतमस्तक जाता. देव बरें करूं मॅडम. थँक्यू.